नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। वासुदेव भंडारीची केस चौकशे खातीर दितले सीबीआय कडेन धाडून मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। वासुदेव भंडारीची केस गोंय पुलिसांकडल्यान सीबीआय कडेन दिवची म्हणून वासुदेवाच्या बापायन केल्ली मागणी। उसगांव खुर्सा कडेन वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत प्रशांत घाडी ह्या तरणाट्याक उपचारा वेळार आयले मरण। मंगळारा कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्लो भिरांकूळ अपघात। पोरणे गोंय खोडले जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 4 जाणांक दुखापत। 4 जाणांक उपचारा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केल्या भरती। वेलिंगकार प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन रेकॉर्ड केलो मिकी पाशेकोचो स्टेटमेंट। कोलवा पुलिशेन मिकीक शेनवार आपयल्लो चौकशेक। मंत्री अलेक्सान गोयकारांच्या डीएनए विशीं केल्लें स्टेटमेंट चुकीचें। ताणें सगळे हिंदू गृहीत धरचे न्ही सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे। आणि गोयात निर्माण झालेला धार्मिक तिडो आटपात हाडपाक सरकार अपेशी। काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कौठणकरांचा आरोप। सरकार बरखास्त करपाची राज्यपालाकडेन केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारान। उसगांव खुर्साकडेन वाठारांत मंगळारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत कसयले उसगांवच्या प्रशांत घाडी या 25 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले। मंगळारा पावणे 4 सुमार खुर्साकडेन I-10 कार आणि यमहा MT मोटरसायकली मदीं हो अपघात जाल्लो। ह्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्यान प्रशांत घाडी या तरणाट्याक उपचारा वेळार गोंय वैजकी महाविद्यालयात मरण आयले। काल सांजवेळार पावणे 4 सुमाराक खुर्साकडे उसगांव हांगा जाल्ल्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्लो प्रशांत नागेश घाडी पिराय 25 वर्सां रावपी कसयले उसगांव ह्या तरणाट्याक उपचारा दरम्यान बांबोळींतल्या गोवा वैजकी महाविद्यालयात राती मरण आयलां। हो अपघात काल सांजवेळार पावणे 4 सुमाराक घडलेलो। प्रशांत फोंडेच्यान तिस्क ह्या वाटेन वतालो आपली यामाहा MT गाडी घेवन, जाल्यार उरफाटे दिकेन येवपी I-10 गाडी जी चलयतालो रावजी गांवकर, सो ह्या दोनूय गाडयांचो समोरासमोर धक्को बसलो। I-10 कारी फाटल्यान येवपी एक ज्युपिटर चालक सूरज नायक रावपी ताकवाडा उसगांव हो ह्या अपघातान किरकोळ जखमी जालो। ताका उपचार करून कालूच घरा धाडला। सो प्रशांताक पिळये धारबांदोडा प्राथमीक हेल्थ सेंटरांतल्यान बोंबोळे शिफ्ट केल्लो आनी थंय ताका उपचारा दरम्यान मरण आयलां। फोंड्या पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात। मजगती ह्या वाठारांत खुर्साकडे वाठारांत फाटल्या 6 म्हयन्यां भितर जाल्लो हो 4थो मोठो भीषण अपघात आसा। हेच्या पयलीं जाल्ल्या 3 अपघातांत दोग जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला। थळाव्यांनी वारंवार ह्या संदर्भात त्या रस्त्या संदर्भात बांदकाम खात्या तशेंच पंचायत हांकां निवेदनां भेटयल्या, पूण अजून मेरेन तेचेर कांयच उपाय येवजण केल्ली ना। जो मेरेन तो उड्डाण पूल जो आसा तेज्या मुखार सिंगल लेन हायवे आसा, त्या भिरांकूळ वॉल्टाचें जो मेरेन रुंदीकरण जायना तो मेरेन अपघातांचें हें सत्र चालूच उरपाची भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केले। गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान शेखर नायक। पोरणे गोंय खोरले जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 4 जाणांक दुखापत जाली। 4 जाणांक उपचारा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। हो अपघात नेमको कसो जालो ते कळपाक मात मार्ग ना। 13-39 आम्ही ताबडतोब गाडी आमची टर्नओव्हर केली आणि स्पॉटावर पावले 4 गाडी हांगासर इन्वॉल्व जाल्ले इंजिनवाले एक्सिडेंट माल लावून ताबडतोब शिफ्ट केले GMC आणि आम्ही ते रस्ते थंय हे काडले आसले पळय कितें पडले गाडी फुटून कचरो घाल्लो पळय ते आमच्या गाडीन आमी स्पेशल म्हणून ते क्लीन केले आणि गाडी आमी सोडल्यो ओपन केल्यो। 4 जाण इंजुर्ड आहा, एक ती मेजर इंजुर्ड जाले। बायलेक कोणाक पांयाक लागले, ती रायडर आसली स्कुटराची। ओके, कितें कारण आसा रे एक्सिडेंटाचें? कारण ट्रक इनवॉल्ड आहा व्हडलो हांव दाखयता स्पीड सर फायर ब्रिगेड टीम म्हणजे पर्सनल किती जाण आले ह्याच्या टीम? आम्ही दोन ऑफिसर आम्ही आणि आमचे 4 फायर फायटर आणि एक 5 जाण आम्ही सगळ्यांना आम्ही येयले आहात। आता तुम्ही हांगा क्लियर केल्या, ट्रॅफिक मुवमेंट क्लियर केल्या चालू केले। सुभाष वेलिंगकाराचेर केल्ल्या स्टेटमेंटा खातीर फातोर्डा पुलिशेन आदलो आमदार आनी मंत्री मिकी पाशेकोचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला। ह्याच प्रकरणात कोलवा पुलिशेन मिकीक शेनवारा चौकशे खातीर आपयल्लो। आणि आमच्या आम्ही दुखलो मनशाक तर हुई मेळत आमकां हिंग बातलो
हांव कांयच थोड्यो म्हाका मिनटी आशिल्लो तेजो सो म्हाका घरा भाशेन सांगून लॉन्च स्टेटमेंट दिवपाक पयलीं हांवें स्टेटमेंट दिला आनी आतां थोडे दीस जाता ते स्टेटमेंट दिवपाक कितें आहा तो स्टेटमेंट दिला तो मुंचे आहा तेचेर एक्सेप्ट आहा कितें व्हिडिओ व्हायरल जाता तूं अशें करून तगले गुळी मारता कितें म्हणटा तूं म्हाका खंय म्हणला आतां व्हिडिओ टोकता तगले मारता ठोकता आतां खंय टोकताय ते आमकां ठोकप किती म्हणते काय खबर ना अशें करून तूं एक्शन करतना हे तुम्ही पयला तुम्ही बरें घातला ते सगळे थंय आहा बाकीचे आनी काय उलोवचे न्हू रेकॉर्डाचेर हाडचे न्हू आनी काय आतां ऑफ द रेकॉर्ड मागीर कितें आहा तें उलोवया तानावडीच्या कोतान मंत्री अलेक्सान तशें स्टेटमेंट करप योग्य न्ही. ताणें सगळ्या हिंदूंक गृहीत धरचें न्ही, पूण ताणें उपरांत माफी मागून विशय मेकळो केलो अशें तानावडीचें म्हणणें. आंदोलन करात पूण रस्तो आडावन लोकांक त्रासांत घालप चुकीचें अशेंय ताचें म्हणणें. कशें आसा पळय प्रत्येक तेणे मागीर मिनिस्टरान आपलो जें उलयलां तें चुकीचें म्हणून तेणें सांगलें कारण सगळ्यांक गृहीत तो धरपाक शकना सगळ्या हिंदूंचो डीएनए अशें तो म्हणपाक शकना स्पेसिफीक जाय जाल्यार कितें त्यामुळे विराजांनी हें केलें की तो अशें गृहीत धरपाक शकना आनी तेणेंय सांगलें की आपल्या कडच्यान चूक जाली ती म्हाका दिसता तेणें रिलीज केला प्रेसार आनी मागीर तें छापूनय हाडलें लोक रस्त्यार आयले फाटी मागीर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जालें तुमची पार्टी रुलींग पार्टी आसा तुमी लोकांक कितें एडवायस करता म्हाका दिसता की पळय आंदोलन करप एखादो प्रत्येकाचो कारण डेमोक्रेसी आसा आंदोलन करप हें वेगळें आनी आंदोलन करतना नाहक मनशांक त्रास करप हो वेगळो त्यामुळे आंदोलनाचो एखादी मागणी करून आंदोलन केला तर चूक ना पण ते आंदोलन करता आसतना बाकीच्या मनशाक कारण हांवें पळयलें कोण तरी स्टुडंट फाटल्यान बशिल्ले आनी तेच्या बापायचेरूच हेल्मेट काडून तेचेर मारप दिस इज नॉट फेअर हें बरोबर न्ही मागणी करपाक कांय प्रॉब्लम ना एखादी जो पण पॉलिटिकल पार्टी आसत बाकीचे तेका हें आसा पूण तें संयमान करपाक जाय कोण तरी आपल्या बापायक हॉस्पिटलान हाडून सांगपाक जाय तेका मारप दिस इज हें बरोबर न्ही ते भुरग्यां फाटल्यान पळयत जाल्यार एक पण हें दिसता वायट विचित्र दिसता की फाटल्यान चली बसले स्टुडंट मध्ये त्या स्टुडंटाच्या बापायच्या फुडल्यानूच त्या बापाय फाटल्यान बसला तेजे हेल्मेट काडून तेच्यात तकले मारपडी हें कितें जालें त्यामुळे ते चुकीचें आसा तेचेर कारवाई जावं जाय खरें म्हणून सगळें म्हाका दिसता केलें आसा तेणें पण जावं जाय कारण दिस इज नाहक लोकांक त्रास करपाक जाय विशय आसा त्या विशयाचेर जें कितें आसूंक जाय कोणाचें मत व्यक्त करपाक काय अर्थ ना ही डेमोक्रेसी आसा अधिकार आसा हें करता आसतना लोकांक रस्तो हाडयलो लोकांक ती बंद केलें जें बरोबर न्ही लोकांचो कितें दोश आसा दोन पूर्ण दिसभर लोकांक ती साठीक काडून दवरता केवळ प्रत्येक जाण आपापली राजकीय मुळी भाजपाक म्हणून करता तें बरोबर न्ही ते कितें साठीक रोवन कितें तें करप तशें करप ना. फाटल्या सप्तकांत गोंयभर निर्माण जाल्लो धार्मीक तिडो आटपात हाडपाक सरकार पुरायन अपेशी थारला. ताका लागून सावंत सरकार बरखास्त करचे अशी लेखी मागणी काँग्रेसीन राज्यपाला कडेन केल्या. धार्मीक वाद पेटोवपाक कोण कारणीभूत आसा हें सोदून काडपा खातीर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाला एक समिती नेमची अशी मागणी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौटणकर हांणी केल्या. ती म्हणल्यार आज आमी गव्हर्नराक लेटर केला रिक्वेस्टिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पॅनल to probe the communal tensions that occurred suddenly in Goa. दुसरो आमचो मेन जो डिमांड आसा नंबर 1 डिमांड गव्हर्नराकडे रिक्वेस्ट गव्हर्नराकडे तो म्हणल्यार हे प्रमोद सावंत जे सरकार आसा ते इमिजिएटली डिसमिस करचे म्हणून कित्याक आमी जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली पयली ताचो बॅकग्रावंड गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. फाटले कांय दीस सगळ्यांक खबर आसतले गोंयांत भरपूर प्रश्न निर्माण जाल्ले जे प्रश्न आजूय तशेंच आसा. ते प्रश्न म्हणल्यार असले पिड्ड्यार रस्त्याचे प्रश्न करप्शनाचो प्रश्न मॅसिव्ह हिल कटिंग लेफ्ट रायट एंड सेंटर लँड कन्वर्शन्स मागीर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट मेगा प्रोजेक्ट भुतानी सारखे विशयाचेर गोंयभर लोक उठलेले लोक प्रोटेस्ट करताले निदर्शनां जाताली. आमी सरकाराक आनी बीजेपी जी बंडाला बीजेपी मारताले की ती भुतानीक परमिशन आनी कोणे दिल्या ताचेर तांकां एक्सपोज केले परमिशनां बीजेपीक दिल्या ते दाखोवन आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जेन्ना आमी डॉक्युमेंट्सा सकट दाखोवन दिलें की 2021 डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आज मुख्यमंत्री आसा तो तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो ताणें जे एक कमिटी फॉर्म केली टू रिव्यू एंड रिव्हर्स द प्रायव्हेट फॉरेस्ट हाजे अंडर 271 म्हणजे 271 जवळ ताणें सर्वे नंबरांतल्यो प्रायव्हेट फॉरेस्ट काडले
आणि तातूंच्यान 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ही सडनली डेव्हलपमेंटा खातीर ओपन जाली आणि ताजो परिणाम म्हळ्यार जे गोंयान गोंयचें अस्तित्व धोक्यात घालपाचें, गोंयचो कल्चर, गोंयची हेरिटेज, गोंयची आयडेंटिटी काबार करून उडोवपाचे जे प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट सडनली आमकां दिसपाक लागल्या, ते मागीर भुतानी जावं और रेश मगू सारखे एरियेन और जुवारी सारखे एरियेन सडनली जे निर्माण जावपाक लागला ते प्रोजेक्ट हो ताजो आउटकम आसलो. जेन्ना सरकाराक कळ्ळें की सरकार आज कम्प्लिटली एक्सपोज जाला, सरकार फेल जाता, खंय तरी बॅकट्रॅकार पडटा, तेन्ना एक आमी पळयला की कम्युनल वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न जालो. माशेलांतल्या सांतिस्तेव अपघाता उपरांत 31 ऑगस्ट सावन गायब आशिल्ल्या बासुदेव भंडारीची केस गोंय पुलिसां कडल्यान सीबीआय कडेन दिवची अशी मागणी बासुदेवाच्या बापायन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्ली. देखून बासुदेव भंडारीची केस चवकशे खातीर रोखडीच सीबीआय कडेन दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बासुदेवाच्या बापायक दिलां. बासुदेव भंडारी जो सांतिस्तांव घडलेल्या प्रकरणाच्यान 31 तारखेच्यान 31 ऑगस्टाच्यान जो बेपत्ता आसा म्हणजे तो मेळना. आतां ह्या सगळ्या प्रकरणात एक मोठी बातमी अशी येयल्ली आसा की बासुदेव भंडारीचो बापूय नारायण भंडारी हो सीएमाक मेळोन येयलो आनीक तेणी सीएमा कडेन डिमांड केला की तेजे जे हे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते क्रायम ब्रांचाच्या हातीन दिवचें आनीक हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते क्रायम ब्रांचाच्या हातीन दितलो अशें सीएमान तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी हें इन्व्हेस्टिगेशन आतां रोखडेंच क्रायम ब्रांचा कडेन वयतलें अशी माहिती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली आसा. बासुदेव भंडारी 31 ऑगस्टांतल्यान गायब आसा आनीक तेजी फॅमिली जी आसा ती 2 सप्टेंबरा सावन गोंयान आसा म्हणजे तेजो बापूय आनी तेजो भाव हे गोंयान आसात आनी हे पुलिसांचे फाटल्यान अशें लागलेले आसात की हे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते सारके दिशेन आपले ते इन्व्हेस्टिगेशन करतात आनी पुलिसांकूय ते इन्व्हेस्टिगेशनाक हेल्प करतात. आतां ही केस आसा ती सीबीआयच्या हातीन दिवपाचें तेणी मागणी केल्या आनी ही केस सीबीआयच्या हातीन दितले अशें सीएमान आश्वासन दिलां. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मंगळारा सांजेर कुठ्ठाळी मुडकयची फेरी उदकांत मदींच अडकून उरली. सुकती आशिल्ल्या कारणान फेरयेक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान ती चिखलांत अडकून उरली. ह्या फेरयेत 40 दुचाकी आनी 1 कार तशेंच 80 प्रवाशी आशिल्ले. सुमार 3 वरांनी भरती आयल्या उपरांत फेरयेत अडकून उरिल्ल्या प्रवाशांक पलतडी सोडले. काल सांजे जेन्ना कुट्टाळेच्यान मडकयचे दिशेन कुट्टाळेची फेरी वयताली तेन्ना तुमी जाणा आसतले ही जी फेरी आसा तो हो एक लॉंग रूट आसा आनीक ह्या फेरयेक मेन म्हटल्यार सुकती भरती हेजो इफेक्ट लागता म्हणजे जेन्ना सुकती आसता तेन्ना ह्या फेरयेक आपली दिशा बदलुची पडटा. जाल्यार काल सांजे जेन्ना ही फेरी कुट्टाळेच्यान मडकयचे दिशेन वयताली तेन्ना खुबशे अशे वेर्ना आयडीसीचे कामगार म्हणत अशे खुबशे अशी फेरी भरलेली आशिल्ली आनीक हितून सुमारे 40 दुचाकी आशिल्ल्यो आनीक 1 कार आशिल्ली. जाल्यार ही फेरी जेन्ना सांजे वताली तेन्ना पावसाचे वारे काल खूब असो पावस गोंयान पडलेलो आसा आनीक जे पावसाचे वारे जे येयले त्या वाऱ्याक लागून आनी सुकती आशिल्ल्या कारणान ही फेरी न्हंयच्या मदीं एक सुकतेर चिखलान वचून घुसली आनीक हितून जे प्रवासी आशिल्ले ह्या प्रवाशांक सुमारे 6:30 सुमार ते प्रवासी थंय शिरकलेले. ते सुमार 9:30 सुमार ते थंयच्यान क्लियर जाले म्हणजे जेन्ना भरती येयली तेन्ना ती फेरी थंयच्यान हालूंक मेळ्ळी. हितून हे जे प्रवासी आसात त्या प्रवाशांक खूब असो त्रास जालो आनीक एक सायडीच्यान पावस जगलो मारून पावस पडटालो आनीक तशेंच 3 वरां फेरयेन उरप असो खूब असो ह्या प्रवाशांक त्रास जाल्लो आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पेडे म्हापशा जाल्ल्या अपघाताची चवकशी करतना एका टॅक्सीकाराक सिव्हील ड्रेसांत आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकान मारहाण केल्ल्यान सगळ्या टॅक्सीकारांनी म्हापशा पुलीस स्टेशनाच्या पुलिसांक घेराव घालो. टॅक्सीकारांची कसलीच चूक नासतना सिव्हील ड्रेसांत आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकान टॅक्सीकाराचो फोन काडून घेवन ताका जबरदस्तीन पुलीस स्टेशनात व्हेलो. कारणा बगर टॅक्सीकाराक मारहाण केल्ल्यान सगळे टॅक्सीकार पुलीस स्टेशनात जमले आनी संबंधीत सिव्हील ड्रेसांत आशिल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकाची अल्कोहोल चाचणी करची अशी मागणी तांच्यांनी केली. माझी गाडी पार्क केल्याने गाडी वयता गाडी
आणि तो जर असं तो विदाउट युनिफॉर्म आणलो आणि तो म्हाका म्हणटा हांव जरी वयर गेलो कधी करून गेलो आणि हांव आतां येयला म्हणजे पळोवपाक येयला तिथे आणि ID प्रूफ म्हाका कळलो ID प्रूफ दी आणि ID प्रूफ म्हाका दिवंक ना हांवें म्हाका ID प्रूफ दिवंक ना म्हणून तेणी म्हाका फोर्सफुली म्हाका गाडयेन बसोन तो पुलिसांक येवंक हांव दिना म्हणून माझ्या फ्रेंडान म्हाज्या 2 फ्रेंडांचे मोबायल घेतले. आम्ही DYSP कडे गेले आणि जुबा दळवीन सांगले आपूण हेची इन्क्वायरी करतलो म्हणून, पूण आयज पर्यंत इन्क्वायरी जावना. कित्याक जावना? ही जुबा दळवीन खंय तरी आमकां क्लियर पिक्चर दिवचें पडटलें. ह्याच गजाली खातीर आज हो इन्सिडंट परत जालो. तेन्ना जर कितें जाल्लें जाल्यार हो इन्सिडंट परत जावचो नासलो. बट आज सगळे टॅक्सीकाराच्या वतीन हे आमी लेटर जे आसा पळय हे इन्वर्ट केला आणि तेका सांगला हेजेर NC रजिस्टर कर म्हणून. आमी केस म्हणून ना, NC रजिस्टर कर म्हणून, कळ्ळें. आणि आमी सगळे टॅक्सीकारांनी हे मागले की तेजो अल्कोहोल मिटर जो आसा अल्कोहोल चॅक करचें म्हणून. आनी केलो आनी तो 0 येयलो. कळ्ळें, तो 0 येयलो. बट आमी कित्याक मागलो अल्कोहोल आनी तो पिला म्हणून? इतल्याच गजाली खातीर मागलो की जेन्ना एक रक्षक जेन्ना अशें कांड करता पळय विदाउट युनिफॉर्म, तेका तुमी कितें म्हणटले? तेका आमी हेच म्हणटले जेन्ना असो तेका धरून हाडलो पळय, एस्कॉर्ट केलो पळय, सर्व दिसून येता की हो पिल्लो असलो काय, हो खंय तरी गोंयकारांच्या मनात क्वेश्चन येता. म्हणून हांवें सांगले ताचे अल्कोमीटर चॅक जावचें म्हणून. आनी तो केलो, आमच्या रिक्वेस्टा हितून केलो, पण तो 0 येयलो. हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेचे निकाल मंगळारा जाहीर झाले. हरियाणात भाजपान 50 जागे मेळत बाजी मारली, जाल्यार जम्मू काश्मीरात काँग्रेस नॅशनल कॉन्फरन्स 52 जाग्यांनी जैतिवंत थारले. हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणूक सप्टेंबरान जाल्ली. हे वेंचणुकेचे निकाल मंगळारा जाहीर झाले. हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरान दरेकी 90 जागे आसात. तातूंतले हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेन भाजपान 50 जागे मेळयत बाजी मारली, जाल्यार काँग्रेसीक 35 जाग्यांचेर समाधान मानचें पडलें. हरियाणात भाजपा तिसरे खेपे सरकार स्थापन करतली. मजगतीं जम्मू काश्मीरान काँग्रेस नॅशनल कॉन्फरन्स 52 जाग्यांनी जैतिवंत थारले, जाल्यार भाजपाक 28 जाग्यांचेर समाधान मानचें पडलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. परतीच्या पावसान सध्या राज्यात खवदळ घाल्लो आसा. मंगळारा मडगांव आकेच्या राम मंदिरा कडेन गडगडाटा सयत पावस पडिल्ल्यान एका घराचेर झाड कोसळ्ळें. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास घर मालकान उक्तायला. 6:30 म्हळ्यार पावस येयलो, हे गडगड मारताले आनी स्लो झाड पडले. आमचे भुरगे बी आशिल्ले हांगा खेळटाले. मागीर 6:30 म्हळ्यार झाड पडून हे जालें, सगळे कुवाळे बिळे फुटले आनी अशें सगळें बेंच आसली ती पडली, वणर बी भाजी पडली. फायर बी येयल्ले आनी दिगंबर बाब आमगे सर येयल्लो, सगळे जाण पळोवन गेल्ले. ते सुमार 6:30 जातली. इतल्यान सगळी पावस पडटा म्हणलें आनी हांव भितर येयलें. भितर येतकीर कितें जालें, हे सगळी कसो आमच्या मनान कितें गडगड मारता दिसता म्हणून तसो आवाज येवपाक लागलो. तेंच्यान पळय तें झाड देंवलें न्ही, करून देंवलें. देंवतकीर कितें जालें, सोमतें सकल पडल्या बरोबर चेडूं म्हाजे थंय भितर आशिल्ले पळय ते आडकले. आडकले म्हणटकीर हांव बी हांगा बसला आनी एक ते वाड्यावयले ते एक बसला. आडकले म्हणटा आगो यो गो म्हणटा तेका. तेच्यान जायना दिसता, म्हाका खबर ना, आडकून रावले ते. गेले पळय सोमते धरले हाताक आनी ओडून काडले भायर. ओडून काडटकीर मागीर थंय व्हरून ताका राम मंदिरा कडेन मातशी बसयली. थंय बस म्हणून ताका. मागीर ताका उदक दिवन मागीर ते मातशें हें जालें, निवळलें मागीर. सांग्या तालुक्यात वट्ट 51 सरकारी मुळाव्यो शाळा आसात. मात हातूंतल्या कांय शाळांनी विद्यार्थ्यांचो उणाव आशिल्ल्याचें दिसून येता. सुमार 8 शाळांनी 9 परस कमी विद्यार्थी आसात, जाल्यार कांय शाळांनी फक्त 3च भुरगीं आशिल्ल्याचें कळटा. गांवांत त्या वयाची भुरगींच कमी आशिल्ल्यान शाळांनी विद्यार्थ्यांचो उणाव आसा अशी माहिती सांगेच्यो ADAI सुजाता वालावलीकारांनी सांगली. सीएमान म्हणटा तशें स्ट्रेंथ वायज कशें स्ट्रेंथ आसा भुरग्याचे कमी तुमचे एरियेचे तुमचे ज्युरिडिक्शना येता थंय स्ट्रेंथ वायज कशें आसा शाळा? आमचे सांगे तालुक्यांतली 51 प्रायमरी स्कुलां आसात आनी 6 गव्हर्मेंट हायस्कूल आसात आनी एक हायर सेकंडरी आसा. त्या गांवांत शाळे भितर म्हणजे गांवांक सगळी मराठीच चडशी येता भुरग्यां शाळेंतूच. तातूंत भितर स्ट्रेंथ वायज म्हणल्यार आमगेली मिरामाना एक मातशी कमी आसा, 4 भुरग्यां. रुगडी म्हटल्यार 3 भुरगीं आसा आनी मावलिंगे 4.
जेन्ना इन्स्पेक्शना वता तेन्ना पेरेंट्सां बी आपूण हाडलेले आनी वास्तीस केली पळय पिटी केली तेन्ना समजलें की गांवांत भुरगींच त्या एजीची थंय ना. मागीर परत पळयल्यार पश्चिम कोकर्ण नायकिनी कुमारी म्हणजे थंय भुरग्यांची पटसंख्या 7 आसा. थंय बी हांव जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेलें आनी पेरेंट्सां आपोवन हाडलें पिटीए आपोवन हाडली तेन्ना म्हाका समजलें की गांवांत भुरगींच त्या एजीची ना. म्हणजे तशें लोकसंख्या कमी आसा ते. लोकसंख्या कमी आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार हांगा सांग्यार दुसरे कडेन म्हणजे केजी बिजी घालपाची अशी भुरग्याची लोकांची काय तशी टेंडन्सी ना. पूण कितें जालां गांवांत भुरगींच कमी आशिल्ली कारणान लोकसंख्याच कमी आशिल्ली कारणान थंय दुसरे कडेन वचपाक आमकां वाटय ना कित्याक गांवांत घालची पडटा. जाल्यार येवपाक बसी बिसी तशी ना. अशे खातीर अशी मराठी शाळेंत घालपाची तांची टेंडन्सी आसा. पूण लोकसंख्या कमी आशिल्ल्या कारणान अशी करता. आतां तांकां ऑप्शन ना जालें. आतां मराठी प्रायमरी आसा पळय तशीच आनी खंयची दुसरी भाशेची बी शाळा आसा प्रायमरी? तशी एकच आमची सावड्डेची पळय लेट विंग कमांडर सावड्डेकर शाळा आसा ती आसा सावड्ड्या कंतलीन म्हणटा पळय त्या शाळेंत एकच कन्नड मिडियम चलता आमचें. मराठी शाळे बरोबर कन्नड मिडियम चलता. तातूंत आसा 9 भुरगे. सगळ्यांच्यान कमी स्ट्रेंथ खंयची आसा शाळेंत? सगळ्याच्या कमी स्टँडर्ड जी रुमडे म्हणजे गांवांत भितर आसा. कितली आसा भुरगे? थंय भुरगे आसा 3. जी एक शाळा हांगा वयर आसा म्हणजे बाजारां आसा. इतल्या पूण ह्या शाळेची स्ट्रेंथ आसा म्हणजे 114 आसा त्या शाळेची स्ट्रेंथ. आनी हांगा हरशीं प्रायवेट स्कूल आसा प्रायमरी स्कूल आसा एडेड प्रायमरी आसा. खंय ती शाळे? हांगा सांग्या GPS सांगली. शिक्षण खात्यान VRS येवजणेची मुजत डिसेंबर मेरेन वाडयल्या. सरकारी अनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांक 14 डिसेंबर 2024 मेरेन VRS खातीर अर्ज करपाक मेळटा अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश चिगडे हांणी दिली. पयलीं म्हणल्यार गव्हर्मेंटान वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अनावन्स केली आनी तेन्ना क्लॅरिटी नाशिल्ली ग्रांट इन एड इन्स्टिट्युशनांक ती स्कीम एप्लिकेबल आसा काय ना. सो आमी क्लॅरिफिकेशन मागलें वेदर इट इज एप्लिकेबल टू द ग्रांट इन एड इन्स्टिट्युशन्स. तेन्ना इलेक्शन पिरियड आशिल्लो सो त्या खातीर आमकां रिप्लाय येवपाक मातसो टायम लागलो. सो जेन्ना आमकां रिप्लाय आयलो की एडेड इन्स्टिट्युशनांक पासून ही स्कीम एप्लिकेबल आसा तेन्ना तो पिरियड ताणें दिल्लो पळय न्ही तो एक्सपायर जाल्लो. सो आमी परत तांकां विचारलें कितें थोड्यांनी एप्लाय केल्ले आनी मागीर जेन्ना आमी कम्युनिकेट केलें की एडेड स्कुलाकूय ही स्कीम एप्लिकेबल आसा खुबशे आनिकूय लोक एप्लाय करूंक सोदताले. सो आमी परत क्लॅरिफिकेशन मागलें की पयलींच्याच पिरियडाक कोण आशिल्ली ती कन्सिडर करपाची काय मागीरची घेवं येता. सो ताणें आतां क्लॅरिफिकेशन दिलें की इट इज एक्सटेंडेड फॉर एनदर 3 months म्हणजे 14 डिसेंबर पर्यंत ही स्कीम चालू उरतली. आनी तातूंत आनिकूय एक एड केलें एडेड इन्स्टिट्युशना खातीर एक रिप्रेझेंटेटीव डायरेक्टरेटाचो आसपाक जाय. त्या खातीर सर्कुलरान लास्ट आमी म्हणलां तें तशें की झोनाचो डेप्युटी डायरेक्टर ऑर डेप्युटी डायरेक्टराचो रिप्रेझेंटेटीव त्या कमिटीचेर आसपाक जाय. फायनल करता आसतना 14 डिसेंबर पर्यंत एप्लाय करूंक मेळटलें. ताळगांवच्या शेतकारांनी सध्या शेताची लिवणी करून भाताक वारें दिवपाचें काम सुरू केलां. अंदू वर्सा चड पावस पडिल्ल्यान शेताचें चड प्रमाणात लुकसाण जालें. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. चवथ सोंपली आनी नवरात्र सुरू जाली की शेतकारांनी रोयिल्लें शेत लुवणे खातीर तयार जाता. ताळगांवच्या शेतकारांनी जाल्यार भात लुवणी करून ताका सध्या वारें दिवपाचें काम सुरू केलां. अंदू वर्सा चड पावस पडिल्ल्यान तांच्या शेताचें चड लुकसाण जालां. शेतां रोवन खंय तांकां कसलोच फायदो जावंक ना म्हूण ते सांगतात. सुणी आनी गोरवां शेतांची नाशाडी करतात. तशेंच मनायांक लेगीत चड पयशे खर्च करचे पडटात. तेन्ना सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. खूब लॉस जालो. खूब लॉस लागता लोकांक गेलो आसतना पूण गव्हर्मेंट कितें पळय हेल्प करूंक म्हणून येयला न्हू ते गेव अस आय थिंक मिनिमम आय हॅव नो आयडिया यू मस्ट बी. पूण तुम्ही जितलो देस्पेस केला पळय ताचेकून म्हणजे तुमकां कितें म्हणजे चड मेळ्ळा काय कमी मेळ्ळा? खरें सांगू न्हू म्हाजें सांगता तुका हांव बात एक न्हू जाल्यार म्हाजें मेकअप देखून जायना. गव्हर्मेंटाक पळय गव्हर्मेंट 1700 दिता पर 100 kg पर 100 kg आनी आमकां 3000 व्हरपाक ट्रान्सपोर्ट जाय.
तो पांचाचे कॅल्क्युलेट कर 5 into 70 आणि 3000 मायनस कर तिथे सो दॅट इज नो बेनिफीट आणि तांदूळ कोत्तलो जाल्यार तुका तो सारकें बरोच त्रास आसा आनी आतां यंगस्टर्स कोण करूंक आतां तो येता न्ही इनिशिएटीव घेता म्हणून आय एम जस्ट हेल्पिंग हिम आउट एंड वी हॅव अ गुड कॉपरेशन विथ हिम आय समटायम्स टेक एडवाइस फ्रॉम हिम ऑल्सो एंड ही हेल्प मी अ लॉट इन सेलिंग माय प्रोडक्ट. आता किती सांगू आम्ही चुकले म्हणून शेतातच देखून पिटर झाला आणि हे पे आता पळय सगळे उदीक येवन सगळे पळय ह्या वर्सा आता कितले तुम्ही रोयले भात? भात म्हणून आम्ही आता कितके सुमार रोयला भात एक लास जातलो. पूण तातूंतले कितले मेळ्ळे तुमकां? कितली खाणी दोन तीन 400 जाय. पूण फोर्स कितलो मिशनान नेहला 2000 मागीर थंयसून काय गाडये काडपाक गेल्लो 1000 आतां आमी दोगां 2-3 दीस जाली जोडपाक आनी गो आहा म्हाका आतां आनी 2 दीस तरी नाका जोडपाक. कितले दीस म्हणजे सगळे भात हे करपाक कितले दीस लागता? भात हे करपाक मागीर 5 दीस पूण जाय. हय तशे वारे बीन येयल्यार आनीक दीस लागता. वारे येवंक ना जाय. वारे ना पावस आल्यार आनी सुबेक लागता. 4 दिसांनी वयता. ओके. वत बी आहोत वारो आहोत 4 दिसांनी वयता. शीत करता हे तुमी आनी मागीर खंय विकता का जेवता आमकां जेवपाक वरसभर पावता का वरसभर पावता. हय आमकां आतां वयर सुणी हाती घालता. एक सुणे तेंचे पसलेले आनी दुसरे सुणे बेश्टीवर हाडला म्हणटा गांवूय ती सुणी आमच्या पाड कोत्ता आनी ती सुणी हांगूय येता हांसूय मारता म्हणून हांवें ती वाटली बंद केलेली. आतां तुका 15 दिसांनी येता हांव आतां कितले हांव ती ते मातशें उपाय करून सुण्या म्हणून सोडूंक जाय ना तेणी खंय एक रूम करून गव्हर्मेंटान मानूंक जाय. आतां पळय ते केरळान सोडपाचें कांय घास मार इंजेक्शन करचें पडलें इंजेक्शन करूंक जाय. आमकां हांगा रोपूंक येयलें इंजेक्शन म्हाका आनी घेवंक ना. आतां त्या सुण्यान ते केडे म्हाका आसा मारलो 15 दिसां त्या सुण्यान आमच्या कोणाक आमच्या भुरगेकार तिका मड्डा ती घास घासत आनी त्या सुण्यान ती दवरून करूंक जाय. दुसरें कितें सुण्या आणि परत जनावरांक खातीर तुमचे पाड जाता. वय सो ताचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय. म्हशी आनी गोरवां सुणी पळयली आहा पोसलेली न्हू एका वरान कितें उपाय करून तिका दवरून व्हरपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर ताळगांवच्यान वर्षा आश्वेकार. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.